करतात की आस्मा जे आसा तेजेर आमी अवेरनेस घडोवन हाडटा. आस्मा आसता चडशे ल्हान भुरग्यांक जाता. आस्माची सुरवात भुरग्यापणा पासून जाता. आतां आस्मा आसा कळपाचें कशें जाल्यार आमी नोट केला आसतलें चडशे ल्हान भुरग्यांक परत परत थंडी जाता, पाशणां मारपाक लागता, श्वास घेवपाक त्रास जाता आनी छातयेन खूब आवाज येता. परत परत हॉस्पिटलान येवचें पडटा, वाफ घेतात ते वतात. पण तेंच्या पेरंट्सांक खबर नासता की ते आस्मा आसूं शकता. मागीर तेंचे भुरग्यांचेर GMCन आमी टेस्ट करतात, पल्मनरी फंक्शन टेस्ट. ते केल्या उपरांत आमकां कळटा खरोच आस्मा आसा काय ना. तेन्ना पळयलां आसतलें सिगार विडी ओडटात, COPD जाता ताका आनी तांकांय भाशणां मारपाक लागता. पण तांचे कडेन एक हें आसता, आमी म्हणटात की आरे बाबा सिगार उडी ओडली म्हणून ताका तें जालें तुवें. आस्माचेर क्युअर अशें ना, पण ताका ट्रिटमेंट आसा आनी ते आस्मा आसुनी मनीस बऱ्या भशेन रावूं शकता. एलर्जन्स जशें हांवें तुमकां सांगलें सिमेंटाचें आसूं किंवा ते पेंटाचे वास आसूं किंवा पोलन ग्रेन्स फायली डस्ट आसूं, अशे जे एलर्जन्स आसतात ताच्या पासून पयस रावप. तितूंतल्यान सगळ्यांनी आयज हेल्थाची काळजी घेवपाची गरज आसा. कारण आयज दिसान दीस आतां डॉक्टरान सांगल्या प्रमाणे आयज हायजेनीक प्रोडक्ट जे आसा ते आयज आमचे यंग यूथ चडशे प्रिफर करता आनी तितूंतल्यान जायती दुयेंसां आयज क्रिएट जाता. ताका लागून सगळ्यांनी आयज ते हेल्थाची काळजी घेवपाची गरज आसा. आयज आमी डॉक्टरान सांगल्या प्रमाणे प्रत्येकानी एटलिस्ट 3 किलोमिटर तरी वॉक करपाक जाय दिसांतल्यान. आयज म्हाकाय दिसता की थोडे आयज फर्स्ट टायम आयज वॉक करपाक हांगा येयल्ले आसा.